गोंय राज्यांत मॉन्सूना पयलीं व्हडा प्रमाणात पावस पडलो। फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन डेंग्यू दुयेंतांच्या प्रमाणात वाड जाल्ल्याची नोंद जाल्या। पावसाच्या दिसांनी दुयेंतींत वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सध्या वखद फवारणी सुरू केल्या। भलायकी खात्याची यंत्रणा सक्रिय जाल्ल्यान घराघरांनी जागृती पत्रकां वांटपाचेर भर दिल्या। ज्या गांवांनी डेंग्यूचे दुयेंती मेळटा थंय घराघरांनी फवारो मारचो अशी लोकांनी मागणी केल्या। आतां मेरेन वाळपय, कानोळे, मोरपिल्ला सारक्या वाठारांनी डेंग्यूच्या दुयेंतींची नोंद जाल्या। डेंग्यूच्या आतां मेरेन 96 दुयेंती मेळ्ळा आनी पॉझिटिव्हिटी रेट 51चेर पावला। डेंग्यू आनी मलेरिया दुयेंसां जळारीक लागून संक्रमित जाता, ते खातीर भोंवतणच्या वाठारांत उदक सांठोवन दवरचें न्हय। उदक धांपून दवरल्या उपरांत जळारी जावपाक पावना, देखून घरांत उपेगाक येवपी उदक धांपून दवरचें। तशेंच सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन सरकारान लोकां कडेन केलां।